संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगाता श्रामी तरी तू सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्रात्म्या आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येवकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेसत्म्या सडकन तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्या सरदार वोन पाय सजनाचो विशेव सर्वेस पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय सजनाचो विशेव सर्वेस पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. दुसरो मिस्टर मरिये एलिझाबेथीची भेट करता. सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची वयर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेज. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेज. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेज. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेज. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेज. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे
कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आमची पातका आमकां बोक्षी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडक तुझी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरकार कोण पाय ससनाचो विशे सर्वेस पोराता गालाबय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ससनाचो विशे सर्वेस पोराता गालाबय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. तिसरो मिस्तेर बेतलेहमांत जेजू जल्मता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वेरे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन.
आमची पातका आमकां मोक्षी कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्तज्ञाक सडकन तुजी काकुळटीची अलिगज आसल्या सरकार वन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय चवथो मिस्तेर मरी बाळू जेजूक तेंपलान भेटयता. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरले सुमी तुजे संगता भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्तज्ञाक सडकन तुजी काकुळटीची अलिगज आसल्या सरकार वन पाय ससनाचो विशे सर्वेस पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ससनाचो विशे सर्वेस पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय.
नमन आमच्या जीवा अमृता आणि बरोशा तुका आम्ही उलो मारता आम्ही परदेशी आम्ही तुका अनुदान करता तर तू आमचे शिकायेत ते तुझे कापुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या खुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय ए दयाळी ए मुगाळी ए दुलोबी आमकारी मरिये भाग्यवंती देवाच्या मयामा बसविनाती क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजचे खातीर त्याचे आणि पवित्र So it is 34 A40. दर्शन लाभई दन्या
मंदिर तुझे सोमत्याक भोव सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरां जमल्या तुका वंदूच्या हसूंच्या सोम्या दरबारांच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसू देवादीन देनीस सोज आमचो याजक फाटल्या सगळे याजकी जिवितांत आनी सगळ्या क्रिस्ती जिवितांत सोम्या थंय विश्वासी रावल्लो आज सोम्या सरशी ताका आमी आदेवस मागून धाडटा सोम्यान ताका आपयलां तरी आमच्या पाटीन ताका आमी आदेवस मागता ताच्या दुखेस्त भावा वाल्लीक भयणी सिस्टरांक आनी कुटुंबादारांक समेस्तांक बुजावण पाठयता फादर डेनिसान केल्लीं बरीं कामां दिल्ली सेवा ह्या जाकी मणयारपण आमच्या दोळ्या मुखार आसा देवान ताका आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवया आनी ताचें कितेंय चड उणें आसा सोम्या मुखार तें बोगसूंक ताचीं पातकां बोगसूंक आमी परत या नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूट कर काकूट कर सोम्या काकूट कर काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर काकूट कर सोम्या काकूट कर काकूट कर सोम्या काकूट कर काकूट कर प्रार्थुया मोगाळ बापा डेनीस तुज्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मणयारपण दिवंक तुका बरें दिसलें ताका आतां सरकार मायमेवंत करून त्याच मणयारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना सा पावलून खोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो जेजूक जिवंत उठयल्लो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर व्हरतलो म्हणून आमी जनाव पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती
अदीक अदीक सडटली. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना. जरी आमचें भायलें सैम इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवाण भरोन भरोन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते आळवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक मोहिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टीक पडना तें सदांकाल बाळटा तसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे आतांनी बांदिनातलो सासणाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतार हे. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. जो कोण नितळचिणीची येता न्याय नितीन चलता काळजांता सत्व उलयता. आपले जिबेन पेल्याचो निश्कुचार उलयना असल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. जो कोण पेल्या कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्यांची नांव पाड करिना. जो कोण अन्या मनशा कांटाळटा देव पिरांतीच्याक मानान लेखता असल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. Alleluia, 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 Alleluia. नितळ मोणाची हाकीतली बागी सर्वेस्पोर तांकां पळोवंक मेळटलो. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. कट्टे नावाचे सुवातेक पावताच ते जेजूक ताणें खुर्सार मारलो आनी त्या दोगा अपराधांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक तांणी खुर्सायलो. उमकळायल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्ले आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या कन्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे आमचे संवसारांतले जिवीत आमी दोळ्यांक दिसच्या थोड्या वस्तू मदें दोळ्यांक दिसनांतल्या संगती मदें जियेता. खंयच्यो त्यो दोळ्यांक दिसच्यो वस्तू? आमी खावचें खाण आमच्या दोळ्यांक दिसता, आमच्या हातान धरता, आमची उंडी आमी तोंडाक व्हरता, आमी कुडींत घट जाता, आमी न्हेसचें वस्तूर, आमचें घर, घरांत जायत्यो वस्तू आसात. ह्यो सगळ्यो वस्तू जाय आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सुशेग करतात, कम्फर्टेबल करतात. पूण ह्या वस्तूंनी आमकां संतोश मेळटा म्हूण सांगूंक जायना. सबारपोटी वस्तूंचो भर घालनातलेल्या मनशांनी तांचें जिवीत कशें संपयलां म्हणल्यार आमी जाणा. तर खंयच्यो त्यो दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती? आमचो भावार्थ देवातय आमी दवरचो भावार्थ. एकामेकाचेर आमी दवरचो तो भरवोसो. आमी एकामेकाक दिवचो घेवचो मोग. आमी दाखोवची काकुळट. आमी दिवचें बोगसाणें. हे मियर शब्दूनी ही सर्गींची मौल्या. केदाळा हें सगळें आमच्या कुटुंबांत बरोवन ओमतता. वस्तू चड ना जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ आसा, आमचें जिवीत एका तृप्तेचे समाधानाचे जाता. आमी सर्गींच्या वाटेन आसा म्हूण सांगीत. आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र तें 4थो अध्याय वाक्य 14 आनी तो सांगता, आमी दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंचेर आमचें गमन दवरून जियेवचें न्हय. दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक. आमचें सगळें गमन अदृश्य वस्तूंचेर दवरून आमी जियेजय. कित्याक आमच्या दिश्टीक पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टीक पडना तें सासणाक बाळटा तसलें. कित्या पुरबायचीं उतरां पळया. उपरांत मुखारसून तो म्हणटा, संवसार हें आसा हें आमचें बिडार, म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू. तो मोडोवन गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो सासणाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हणली खात्री आमकां आसा जाय. बाबा भयणीनो, आमचें सगळें जिवीत सर्गींच्या संगतीचेर, आत्मीक मौल्यांचेर, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांचेर, फळांचेर वंदून आमी जियेल्यार आमकां एका रितीची तृप्ती आसा, समाधान आसा. आमी सर्गींच्या वाटेन समकाता म्हूण जालें. तर ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सर्गींच्या संगतीचेर गमन दवरून जियोंक आयच्या पयल्या वचपांत आमकां संदेश मेळटा. आयचो वांजेल आमी आयकलो जेजूच्या मरणाचें घडीत तें. निमाण्या शुक्रार आमी वांजेल नियाळटा. लुकाचो वांजेल 23 अध्याय. जेजूचें मरण. जेजू देव जावन, देवाचो पूत जावन कनिश्ट मनशा मदें मरता. दोगां अपराध्या मदें, अट्टांग सोरां मदें ताचें मरण. रचणार रचने मदें. कसले विपर्यास. देवान कित्याक ही वाट विंचली
मनशा कुळाक बाचेवी करूंक ताच्या पुतान असलें मरण हीनपणाचें मरण सोंसूं दी म्हूण ती देवाची मांडावळ वो मिस्तेर चिंतून आठापूंक आसात वो देवाचो अपरमीत मोग. पूण हांगासर ते सोर बागी म्हणयेत तांकां देवा सांगाता मोरचें बाग मेळ्ळें. कोणाक मेळटा देवा सांगाता मरूंक? आमी खंय मरता, कशें मरता आमी नेणाव. पूण त्या पैकी तांचे पैकी एकलो सोर तो निमाणे घडये कन्वर्ट जालो ना. तो पेदां उलोवंक लागलो. ताचे सैम ताणें निमाणे घडये सोडले ना. तो दुरसालो. तूं देव जाल्यार तुकाय बचाव कर, आमकांय बचाव कर. देवाक तो वळखलो ना. पूण आनी एकलो सोर देवाक वळखलो. तो म्हणालो देवा म्हजी खाकुळट कर. जावं पुरो तो सगळ्या ताच्या पातकांचे बॉक्सांनी मागा लागलो. तो कुमसार जालो जावयेत त्या खुर्सार. थंयसर ती पुरो उतरां बरोवंक ना. वंजेलिस्त ताचें एक उतार मात्र बरयता. तो म्हणटा जेजू म्हज्या पापयाची खाकुळट कर. तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो पातक्याचो उडास कर. सगळो संवसार सोरुलो सोर खुर्सार तावन सर्ग सोरून सोकलो. बाबा भयणीनो, निमाणे घडये देवाच्या काकुळतीचो सागोर आमकां उक्तो आसा. फकत आमचे पाताक आमी वळखल्यार पुरो. आमची जिणी बदलून देवाक आमी स्विकार केल्या पुरो, देवाक वळखल्या पुरो. देव ताच्या काकुळतीच्या सागोरांत आमकां बुडयता, आमची सगळीं पातकां बक्षिता आनी आमकां सर्गीचें सूख बसयता म्हणल्यार आयचो वांजेल एक निदर्शन. बाबा भयणीनो, देवान ताका काकुळटण्याकार करी येते. त्या घडी आतांगी तुवें म्हजे लागीं बॉक्सांनी मागचें जेजून ताका जोर करी येतें. जेजू तशें करिना, कित्याक तो देव. देवान ताची काकुळट उक्ती केली आनी ह्या सोराक सर्ग बसयलो आनी तो सांतीपणा पावलो. बाबा भयणीनो, आमी खंय मरता, कशें मरता आमी नेणाव. आमचे दीस पडट्या जिणयेंत हर एका घडये हर एक दीस आमचो निमाणो दीस म्हूण लेखून एक जागृतकायेची जिणी जियोंक जेजू आमकां उलो दिता. तुमचे कमर बांदा, तुमचे दिवे हातान पेटोवन धरा आनी गरसो दनी केदाळा तुमकां मेळोवंक येता ताका तुमी तयार रावपा जाय. असली एक तयारायेची जिणी आमी जियेवया. आमचो याजाक बाप डेनीस ह्या संवसाराच्या संगतीक लबतल्लो मनीस न्ही तो. सर्गींच्या संगतीचेर ताचें गमन दवरून तो जियेलो. आत्मीक मावल्यां, बाबार्थ, बरवसो, मोग ही 3 देणी मात्र बाळटा म्हणटा सांग पावल. ही देणी ताची कन हेरांक परगट कन आपणाचे याजाकी मणियारपण यथार्थपणे तो जियेला. ज्या फिरगजेने तो गेला, देवाचे उतार ताणें परगट केला, बलिदानां ताणें भेटयल्यान या ताच्या दयाळ करण्याचें इनाम सर्वेस्पोर देव ताका सरकार दिवं दी. आजच म्हजें सांगता तूं वैकुंठांत आसतलोय म्हणलें तें बुजवण्याचें उतार देव ताका सांगून दी. सर्गीचें सूख ताका दिवं दी आनी आमी हांगासर हजर आशिल्ल्यांक ह्या मरणा रितीन भाग घेतल्यांक ह्या देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन एक बरी जिणी जियोवन बऱ्या मरणाची कृपा देव आमकां फोव करून म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. उबी रावया. आतां आमी आमची प्रार्थना सम्या मुखार दवरया. जीव दतार देवा, तुज्या पुता जेजून आपल्या कष्ट मरणा आनी जिवानपणा वरवीं उगड्या पेगेल्ल्या सोडवण्याचो गोट शिकोवच्या पापसाहेबाक, सर गोवळ्यांक, याजकांक, धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. पवित्र सभेन ही शिकोवन फळदायक जावं म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. अमर देवा, तुज्या वावरा शेतान निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्या सर्व आमच्या देशाच्या गोवळ्यांक आनी याजकांक तुज्या मैमे बरी जिणेन तुजो वांटो लाभय. तुजे सांगता तांणी सशनाक जियेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. कृपे दातारा, तुजेर बरवसून आनी तुजो याजाक जावन आपली सेवा ह्या देशीक दिवन मरण पावल्या आमच्या याजाक डेनिस डिसोजेचेर तुजे महिमेचो प्रकाश पांकय. ताज्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बुजवण्याच्या बापा,
याजक डेनिस डिसोजाच्या मरणातही दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबांक आनी ताणें सेवा दिलेल्या लोकांक तूं आदार जा. तांचे सोवे रावून तांचे मागणे आयकून घे म्हणून आमी मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. धन्य देवा, आज मरणाच्या रितीक आजार जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणेन संतोष मोतीक समाधान दिवन तांकां तूं दादुसकेन भर म्हणून आमी मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. बापा मोगाळा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तें तूं आमी विसारचे पयलेंच जाणाय, तरी आमी विसारून घेजय म्हणली तुजी आशा. सर्व कृपा आमकां लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. पान 108 108 C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की सगळ्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सर्व पदवेदार देवा डेनिस तुज्या याजकान जेजूचे गूट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण दादोशी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवीताचो बरवोसो उदेलो. मरण कोणाकच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार तेंचें जिवीत सरना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडोवन वेता आनी सर्गार सासनसो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit.
सर्वेस portu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्टमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावट तसो गुटू परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरण तुझे जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी उतरेता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी उतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या साकरा देनेस आमच्या याजकाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवन दमदता आनी सर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक
तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य कायम, तुजी कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेर पडोवंक दिनाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पानिक शेंबा विनोद 192 D88.
तुझ्या उतरा प्रकार जीवच्या काशिका आमचे आत्मे कानिल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा ओढत रेगा राखून आसा उंडो तुवे मोडलो मासांतो बदललो कासिंतलो दाकारो रगजायशी केलो जिविताचो उंडो जालो कुर्सार बेटो दिलो आमचे आत्मे कानिल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा ओढत रेगा राखून आसा उड्या रूपान येऊन सोम्यांची भूक तांबळ दयाळायेन जिये आमकां करपा लाभ एकवटाची हातेरां जावं आमची कुटुंबां सोबत आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा ओढत रेगान राखून आसा आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा ओढत रेगान राखून आसा पान 101 181 D71 Turn us like a
म्हजी तांबयता नितळ उदक तान म्हजी भागयता बळिस्ता तांताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणे म्हाका तरनासले कडेन सरो दिता म्हाका सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणे म्हाका तरनासले कडेन सरो दिता म्हाका प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, डेनिस तुज्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण साबार पावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन ताका बगून दी म्हूण व्हडा बरवशान तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां फादर बोनिफास पिंटो देवादीन बाप डेनिस सोजा पासत श्रद्धांजली भेटयतलो. बेसांव दिया फादर. हांव फाल्यां पयले फावटी वावर करचे खातीर भायल्या गांवा वचूंक भायर सरलां. वेच्या पयलें इगर्जेची भेट करया आनी तुमचें बेसांव मागया म्हूण आयलो म्हणालो एक तरणाटो. भोव बरें,
देवाचें बेसांव तुका ऑफिसाक ये तुका म्हज्या लेकार एअरपोर्टा वचोंक काराचें भाडें अशें म्हणून कश्टतेल्या तशें दुबळ्यांक थोडे बोटी फूल दिवन आनी थोडे बोटी फुलाची पाकळी दिवन त्या एका भाग्यवंत ह्या जाकान कुमोक केल्ल्या साबार द्रश्टांता भितरल्या एकल्या केल्ली कुमोक म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन आनी कानान आयकून दादोश जाल्लें एक सन्निवेश. दुबळ्यांची दुकां पसून दुबळ्यांचो पाद्र्याब दुबळ्यांक आदार दिवच्या साविशेन पावल साबेसो म्हणजे आपणे सेवा दिल्ल्या सर फिरगजेंतल्या ह्या संस्थांचो मोर्ता पर्यंतलो उदार पोशाक पाद्र्याब म्हूण नांव वाडलेलो देवादीन बाप डेनिसस तो भाग्यवंत याजाक. विशेश म्हळ्यार तो जागतीक दुबळ्यांच्या आयताराच्या आचरणाचो नवो दीस उदेवच्या वेळार म्हणजे कालच्या दिसा देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून आपलो आत्मो देवाच्या हातांत ओपून दिता. ह्या वक्ता ताच्या मरणांतय दूख पावच्या आमच्या दियेसेच्या गोवळी बापाक निवृत्त गोवळी बापाक गुलबर्गा दियेसेच्या गोवळी बापाक बाप डेनिसाचो भाव याजाक वलेरियन आनी भयण सेलीन बेतानी हिका आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक ताच्या मरणांतय दूख उसारच्या सर्वांक बुजवणेची 2 उतरां उसारूंक आनी बाप डेनिसाच्या आत्म्याक श्रद्धांजली भेटोवंक हांव उबो आसां. बाप डेनीस प्रस्तुतोडंबेल आनी आदी मोडंका फिरगजेंत 1935 वर्साच्या फेब्रेर 15 जल्मल्लो. ताची वडिलां देवादीन पाऊल डिसोजा आनी देवादीन मेरी मॅगदेलीन नोरोन्ना. तांचें कुटुंब भोव व्हडलें. 13 जाणां भुरग्यां भितर जिवंत उरलेल्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 3 भावांचो आनी 4 भयण्यांचो मोगाचो भाव जावन तो वाडलो. तांचे पैकी एक याजाक भाव आनी 3 धर्मीक भयणींचो सांगात जोडलेल्या ताणें डिसेंबर 4, 1962 वर्सा याजाकी दिक्षा जोडली. शिरवा फिरगजेंत सहायक आनी उपरांत पांबोरू बोंदेल निड्डोडी मुक्कामार कास्या सुरतकल आनी संपिगे फिरगजेंत लांब वर्सांची याजाकी निस्वार्थी सेवा दिवन 2010 वर्सा क्रियाळ याजाकी सेवेतान तो निवृत्त जावन थोडीं वर्सां आपली आत्मीक सेवा गोवळीक निवासान दिताच फाटल्या थोड्या वर्सां तावन सांजुजेवाद निवृत्त याजकांच्या घरांत वस्ती करतालो. काल आयताराच्या फांत्यार ताच्या संवसारी जिविताक आनी आपल्या 91 वर्सांच्या उतर प्रायेक ताणें आदेवस मागलो. 63 वर्सांची ताची भोव सोबीत आनी फळाभरीत याजाकी जिणी. जो दान दिता ताका लांब आवक लाभतलें. तो बी ताच्या ग्रंथांतलीं अध्याय 12 वाक्य 9 ही उतरां बाप डेनिसाच्या जिणयेंत खरीं जाल्यांत. बाप डेनीस एक शातिवंत धैर्यादीक आपणें चिंतल्लें काम शेवटाक पावोवचो एक भाग्यवंत मागण्याचो आनी शिस्तेचो याजाक. वावरांत तो भोव सुडसुडीत आनी पेल्याच्या सेवेंत भोव उर्बेवंत. दाखल्याक शिरवांत सहाय याजाक जावन आसतनाच शेजारच्या पांबुरांत नव्या इगरेच्या बांदपाच्या कामाची जबाबदारी हातीन घेवन ह्या वावरांतलो इतलो मेतेर जाल्लो की आपणेंत जावन ताणें फातोरी वावयल्ले आसात. ताच्या ह्या कळमेत नासलेल्या वावराक वडिलांनी उपरांत ताका तेस फिरगजेक पयलो विगार जावन नेमलो. थंय ताणें जोडलेलो वावराचो अनभोग आनी गोवळीक सेवेचो परमळ
उपरांत बोंदेलचे विस्तार फिरगजेंत विगार जाताना ताका फायद्याचो तो जालो आनी ताच्या मुखेलपणार बोंदेलांत एक नवें देव मंदीर उबें जालें. आपले सेवे अवधेंत मंदिरां, वस्तेगारां, घंटीची तोर, इस्कोलां, दोरे असलीं भौतीक बांदपां ताणें बांदल्यान मात्र न्हय आसता, ताणें गवळीक सेवा दिल्ल्या फिरगजांनी लोकांच्या काळजांनी ताणें मंदिरां बांदल्यात. देखून वर्सां उतरल्यारी थंयचो लोक ताचो उडास विसरनासलो. वो उडास तवळ तवळ ताची भेट करणी ती जिवो दवरतालीं. ती भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार तांची नांवां उल्लेख करून उलोवचें ताच्या उडासाची सकत कितली म्हणून परगडताली. थोड्याच तेंपा आदीं ह्या उत्तर प्रायेरी ताणें सेवा दिल्ल्या पयशिल्ल्या निड्डोडी फिरगजेक भेट दिली आनी थंयच्या लोकांन दिंबयेर पडून ताचें तावणो बेसांव घेतलें. फिरगजेंत ताच्या गवळीक वावरांत इजाया प्रवाद केल्ले बरी. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. चेंचलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवोवचो ना. इजाया प्रवादी अध्याय 40 आनी 2 वाक्य 3. हीं उतरां ताचें जिवीत, ताचें व्यक्तित्व वर्णन करतात. तितलें सादें आनी मोवाळ ताचें उलोवणें. सहायक याजकांक तो खरोच एक व्हडलो भाव. ताच्या गवळीक वावराक तो पुरतो सहकार आनी ते थंय हांगा सुकलेल्या वेळार गुपित आनी मोगाची ताची तिदवण. गवळीक वावरांत कठीण पंतावन ताका मेळिल्ल्या वेळार तसो भावार्थ आनी ताचें मागणें ताका विशेश बोळ म्हणून ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. असल्या पंतावनांनी ताणें धैर्यान मेट काडन यशस्वी जोडली आसा. कुडींत बॉल उणें जाता पर्यंत ताच्या आदल्या त्या बुलेट बायकार सवारी करची ताच्या शातेक आनी उर्बेक धरलेलो एक आरसोचो म्हूण येत. मोगाळ बाप डेनीस, तुमची जिणी आनी तुमची ती शाती फुलां बरी सोबीत आनी परमळीत. तुमच्या 91 वर्सांच्या ह्या लांब जिवितांत आनी 63 वर्सांच्या याजकी जिवितांत तुमी पिकयिल्लें आनी जोडलेलें वर्तें एक दिर्वें आज आम्हा सर्वांक तें तुमी सोडून गेल्यात. तुमी एक सादें, नितळ आनी मागण्याचे याजक, एक बरो फिरगज याजक एन एक्सलंट पास्टर. देखून तुमच्या ह्या बऱ्या आनी संपूर्ण जावंक पेसारलेल्या जिणयेक सोमी आज तुमकां अशें सांगून आसा, शाबस, बोऱ्या आनी पातेनेच्या साकरा ये तुज्या धन्याच्या सोंततांत वांटिली जा. तुमच्या बोऱ्या जिणयेचें इनाम जावन सोम्याच्या राजांत सासनाक आनंद भोगा. तो सोमी आपली काकुळत तुमचेर वतूं, तुमचो आत्मो तो नितळ करूं आनी एक दीस देवा आमच्या बापाक रूप पळोवचें भाग तो तुमकां फावो करूं. परत आमी सरकार सांगाता मेळटा पर्यंत आदेस तुमकां मोगाळ बाप डेनीस. सांगाता मागया सासनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंको निरंतर विशय घेवन दी. आमेन. उपकार बावडची 2 उतरां उलोवंक आशेता. बाप डेनिसाक फाटल्या ताच्या जिवितान प्रत्येक जावन कुमक केल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक जावन निरंतरी तसो आदाराचो खांबो जावन आसलो. फादर वाली, ताची भयण हांगा सेलीन आनी उरलीं भाव भयणी आसात, तांचो उपकार बावडटा. आदल्या बिसायबाचो बिशप एपीचो आनी तशेंच हांगासर आसलो बिशप रॉबर्ट हांगा ह्या मिसाक आसात. तुमचो ह्या उपकार बावडटा. फादर डेनिसाच्या जिवितान फाटल्या थोड्या वर्सांनी जुजेवास घरांत ताका सदांच आदार दिवनलो फादर हॉलविन आमचो गार्डियन, ताचो उपकार बावडटा. आनी सिस्टरांचो तशेंच कुमक केल्ल्या सर जुजेवास घरांतल्या ह्या जागांचो प्रत्येक जावन ताच्या सांगाताच आदार दिवन असो फादर विल्सन हाचोय उपकार बावडटा. डॉक्टर ग्लेन निरंतरी ताका चिकित्सा दितलो
ताचो उपकार बावडटा आस्पत्रेच्या सिब्बंदाचो फादर मुल्लार आस्पत्रेच्या सिब्बंदीचो प्रत्येक जण फाटल्या दिसांनी तो ICUंत आसतना सेवा दिल्ल्या समेस्त वैजांचो नर्सांचो आनी इतर स्टाफ असोय हांव उपकार बावडटां. हांगासर हे मिसाचें बलिदान दवरूंक मरणाची रीत चलोवंक कुमक केल्ल्या मांडावळ गेल्ल्या फादर रॉकी डेसाचो आनी फादर प्रदीपाचोय हांव उपकार बावडटां. आज प्रसंग दिल्लो फादर आंद्रू लिओसोज बोंदेलचो विगार, तशेंच आतां श्रद्धांजली फटयलो बाब बोनिफास पिंटो आमच्या मोगान ताणें केल्ली सेवा हांव मानून घेतां. सोम्याक तुमकां सुमेस्तांक हांगासर हजर आसल्यांक याजकांक धार्मीक भयणींक आनी तशेंच सर लोकांक तुमचो एका सुत्रान उपकार बावडटां. तुमकां देव बरें करूं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो पवर्तेचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची डेनिसाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सुरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो आनी अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळाच्या कांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदितो करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहामाच्या गोपा देवदूत तुका व्हरून पावो. ससना सोभिषेक सर्वेस्परा ताका लाभ आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फाकय. भोव दयाळ बापा आमच्या भावाचो याजक डेनिसाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जीवन जातलो म्हणून आमी तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक तुवें सबार देण्यांनी भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सुरेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्त सवें पावोवन तुज्या संगतांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयेकर न्हयकार कोणी मन पळोवना जाल्यार दयेकर देगेन कुर्सा पटल्यान पुरशांव वसात आनी थंयसर सिमिस्टर लागसार गेटी कडेन रावात. पयलें पाद्र्याबाची सैरी येतले ताच्या उपरांत तुमी भटलाव करचो. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरू तुज्या
वेळी रक्षाशी तुका स्वागत करू आणि सर्गीच्या जेरुसल्या शेरा वरून पावो भूवितंबाची सुवाती आवेता देवाच्या घरा आवेता भूवितंबाची सुवाती आवेता देवाच्या घरा आवेता तुझे तर उदकाजरी एक मेरू अद्रेता कशी आत्मा मुसू तुका लालिता ये देवा भूवितंबाची सुवाती आवेता देवाच्या घरा आवेता भूवितंबाची सुवाती आवेता देवाच्या घरा आवेता आत्मो मोसो भूतानेला तुका मोजा दिवा यज्ञा तुझे मुखार पडन पळेन तुका देवा भूवितंबाची सुवाती आवेता देवाच्या घरा आवेता भूवितंबाची सुवाती आवेता तुझे सशी देवा
Sumia Jesu Christa, तीन दीस कोणाक विश्व देवले तुजेर विश्वास दवरतले पंक्त्यान पवित्र केली अशें जरी कुडींनी केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात ही आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या चाकराक देनीस आमच्या याजकाक शांत विश्व मेळो तुमचो आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करताच तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश तो बघूंक ताका पावय तुजे राज्य चलयताय सासनाच्या सासनाक
आमच्या भावा याजक डेनिसा या जिवितांतलो आपणा सरशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले फुडें सरकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमयेचे अधीन करुया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा याजक डेनिसा पासून आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या पंडार तो रडलोय सोम्या आमची दुकान पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवन केली आमच्या भावाक याजक डेनिसाक सस्तीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बासयलो आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलें आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलो ताका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे भुजवणेन आनी सस्तीक जिविताच्या भरोशान आमकां दैव दी सोमयान शिकल्ले मागणे सांगता म्हणया सर्वेस्पर आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मौन असलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवटायलो तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक काम दिताय आज भक्ती निकोपूंच्या या साकरा डेनिस याजका पासत याजका विंसलेल्या सांगाता सर्गीच्या सुखाक वांटोला पळय क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सस्न सविशेव